फातर्पा श्री शांतादुर्गा कुंकळकरींच्या देवळाचेर नवो कळस बसोवपाची तयारी व्हडा दबाज्यान चालू आसा। श्री शांतादुर्गा कुंकळकर्णीच्या देवळाचो नवो कळस कर्नाटकांतल्या कुमटा सावन हाडला। कळस बाळ्ळीच्या शिमेर पावले उपरांत कळसाची विधिवत पूजा केली। उपरांत दोळ ताशाच्या गजरात व्हड मिरवणूक काढून कळस फातर्पा मेरेन हाडलो। 10 आणि 12 तारखेर कळसाचेर धार्मिक संस्कार केले उपरांत श्री शांतादुर्गा कुंकळकर्णीच्या देवळाचेर हो कळस स्थापीत करतले। डबल आणला ना रे। या सुवाळ्याक भाविकांनी व्हडा संख्येन हजर रावचे अशें आवाहन श्री शांतादुर्गा कुंकळकरीण देवळाचो भट अनंत मुरलीधर हांणी केला। शांतादुर्गा कुंकळकरीण संस्थानाचो नवीन कलश याची शिखर कलश प्रतिष्ठापना मार्गशीर्ष महिन्याच्या सप्तमी अष्टमी जातली
10, 11 आणि 12 तीन दिसांनी तेजें आतां आगमन जावपाचें आसा. आनी हांगा बाळ्ळीचें जें आमचो 4 रस्तो आसा थंयच्यान फुडें जसो कळस येतलो. शास्त्रा भितर अशें आसा की जेन्ना अशी मुर्ती म्हणात कळस म्हणात ती खंयी उदका पासून क्रॉस जाता, जाल्यार पूल क्रॉस जाता तेन्ना खंय खंय तेजें सिमेचें पुजन करून मागीर तो भितर व्हरपाची पद्दत आसा. तो आतां आमच्या हांगच्या जें उदक आसा ताचे नंतर फुडें आमकां पूल किंवा हें मेळचो ना, म्हणून बाळ्ळी जंक्शनाचेर आमी तेची आगमन आनी तेचे संबंदीत गणेश पुजा करून तो भितर घेतले. तेजे बरोबर आमचे देवस्थानाचे 12 वांगडी आसतले तेंच्या सकट आमी तो विधी आज पूर्ण करपाचे आसा. मागीर व्हरून तो हय, मागीर 10, 11, 12 ह्या 3 दिसांक तेजो विधिवत स्थापना तेजी जावपाची आसा. 10 आनी 11 तारखेक विधी जातले आनी 12 तारखेक तो नवीन कलश देवळाचेर स्थापन जातलो. लोकां अपील कितें करतात? सगळ्यांनी ह्या 3 दिसांक मोठ्या संख्येन येवन देवीचे आशिर्वाद घेवचे आनी हें जें अनुष्ठान आसा किंवा हो जो कार्यक्रम आसा तेजो भाग जावचो. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत.